राज्यात सध्या कांय वाठारांनी पियोवपाचे उदकाक लागून दुकळ चल्ला। हर घर जलचो बुडकुलो फुटला। नल आसा थंय जल ना, जल आसा थंय नियोजन ना आनी सरकाराचे लक्षय। म्हापशा बोडगेश्वराच्या देवळाकडेन कितलेशेच दीस जाले उदकाचे पायपलायनींतल्यान उदक व्हांवून फुकट वयता। पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांच्या दोळ्यार साय आयल्या काय कितें कळना। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या हांव आसा बोडगेश्वरचें देवूळ आसा त्या रस्त्याचेरूच, हांगा नियर पोशान होम आसा थंय उबें आसा। हांगा जर म्हाज्या फाटल्यान पळयशात, हांगा जें उदक व्हांवता त्या उदकाचो बऱ्या पद्दतीन उपेग चल्लेलो आसा। हांगा बोडगेश्वर देवळा कडेन सरस बाजार चल्ला आनी हांगा जे मायग्रंट्स आसा ते हांगा रस्त्याचेरूच कपडे धुता। पळयात कितले बऱ्या पद्दतीन तो उपेग करता त्या उदकाचो तो। तशेंच थंय जें उदक आहा तें लिकेज जाता। सरकाराक कांयच पडिल्लें ना, कोणाचेंच लक्ष ना की थंय लिकेज जाता, पण आयज तें उदक थंय यूज करून रस्त्यारूच ती कपडे धुतात आनी पळयात कशा पद्दतीन ती कपडे धुतात ती। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।